आयज नोवेनाचो तिसरो दीस. आयचो विशय आसा काल्तिकाय आनी बोगसोणे. मान्योत आग्नेल काल्तिकायेच्या आनी बोगसोण्याच्या शेगुणांनी बोललोलो. जेजूच्या पाटलावदारांच्या जिवितांत काल्तिकाय आनी बोगसोणे आसूंक गरजेचें. जेजून आपणाकूच खाली वरितो केलो आनी सेवे चाकरेचो चाकर जालो. जेजू खुर्सार वळवळून मोरतना आपणाक खुर्सार खिलायल्ल्या दुस्मानांक पोरयान बोगशिलें. आमचो आग्नेल आपल्या गुरूच्या पावलांनी चल्लो आनी नम्रतायेचो आनी खाल्तिकायेचो सगल्यांक नमुनो जालो. रायतूरचे सेमिनारींत आत्मीक डिरेक्टर आसतना सेमिनारीच्या रेतोराचे कुशीक दुसरो जागो ताचो आसलो. पूण पाद्र आग्नेल सदांच जेवणाच्या मेजार निमाणो कोनशाक बसतालो. आपणाक तो मान फावो न्हय म्हूण म्हणटालो आनी आपले पोजिसांव कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें. भुरगो आसतना आग्नेल पयलो कोमिन्यांव घेवच्या आदल्या दिसा ताणें आपले पयले कुमसार समोर उमले. पयल्या कोमिन्यावा दिसा पवित्र कोमिन्याव शेवचे आदीं आग्नेलान बोडे खाल्तिकायेन आनी मोयपासान आपल्या आवय बापाय कडेन बोडे खाल्तिकायेन आनी मोगान बोगसोणे घेवन पवित्र कोमिन्याव शेवंक मुखार गेलो. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इंतेसावा भुरग्याच्या देण्या पासत मागता मॅक्सन आनी सेल्सी आगासाई. दिनवासनेचे मीस भेटयता जुजे लॉपीस आनी फामील बाती. दिनवासनेचे मीस भेटयता बासिलियो आनी वेलेन्सी आफोन्सो आगासाई. दिनवासनेचे मीस भेटयता एंटनी आनी जोसलीन फेर्नांदीस कोलवा. दिनवासनेचे मीस भेटयता हिवॉन आनी शार्लट रापोसो गोवा वेल्या. बोरी भलायकीक मागता रिटा रॉड्रिगीज मारगांव. ह्या मिसांत भाग घेवंक बाटीच्या ग्वादलोप सायबिणी फिरगोजेची भावार्थी रोमार काडून आयलोली आसात. तुमकां आनी तुमच्या पाद्री विगाराक पाद्री आल्फ्रेड वाज आनी पाद्री जॉर्ज पाजी फेर्नांदीस हांकां येवकार. तुमच्या इंतेसांवा पासत आमी ह्या नोवेनाच्या मिसांत खेरीत भाशेन मागतले हांव.
Satan, आम्ही सगळी दोया जाऊया, आमचो यादी भितर सरता, आम्ही सगळी येवकार दिवया, आमचो यादी भितर सरता, आम्ही सगळी येवकार दिवया. Calvary Bay, no sortolo, आम्ही तातून वाटूया, सोकीचे वोट तो वाटलो, आम्ही जीवन कायदी जाऊया, सोकीचे वोट तो वाटलो, आम्ही जीवन कायदी जाऊया. Paskaचे वोट तो या जातले, जेवणा मेजान बसून वेचीन, जेसूचे पास आतां जातले, तशेंच आमचे दाळे गोडचें, जेसूचे पास आतां जातले, तशेंच आमचे दाळे गोडचें. Misaci ben, suruh satan, आम्ही सगळी दोया जाऊया, आमचो यादी भितर सरता, आम्ही सगळी येवकार दिवया, आमचो यादी भितर सरता, आम्ही सगळी येवकार Babaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. नोवेन ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार नोवें आनी बदलणी जावप. आयज मानेवोन आग्नेलाच्या नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय. मानेवोन आग्नेल काल्तिकायेचो आनी बोगसण्याचो मनीस. काल्तिकायेन आनी बोगसण्यान जिवन आमच्या जिवितांत बदलणी आनी नवसोडणी येता. काल्तिकाये वरवीं हेर सगळे शेगूण फावो जातात म्हूण आमकां ओळख आसा. मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांत काल्तिकायेचो आनी बोगसण्याचो गूण व्हडा प्रमाणान दिसून येता. हेच गूण आपणावून बागियोन जावपाची आशा ह्या मिसा बेटेन मागुया. खालती जावप आनी बोगसणे दिवप हातूंत आमी जेची शिकवण पूर्ण करता. पूण जायती पावट आमची चाल असली जाली ना. ही आमचे असोकताय उडकून देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुगण्या उचारून सांगता. मना चिंतून तोंडार उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista,
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझे पवित्र सभेच्या सेवकांनी याराकडची चाकरी करून घेवची न्हय पूण तांणीच याराची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुझे पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांक तांच्या कामांत सुडसुडे आनी बोलेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. बागयोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच काली केलो. मनशां भाशेन जियोवन त्याहून अदीक तो कालतो जालो. मोरो पर्यान आनी कुडसार मोरो पर्यान कालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचणेक परगटचें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चरवना, तोय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोय म्हज्या आत्म्यांक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गार म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर न येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजीशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोण्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पडयता, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दमदमीत माथ्यार तेल घालताय, बरेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिरान म्हाका गावलें, ओचीत घर म्हज्या देवाचें. कांयच हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उदकाराक उबी रावया. Amcia somia Jezucie, Amin wystarczy Ty, Apuro zarodurko. Solves porak, so Isus, solves porak, solves porak, so Isus. Solves porak, so Isus, solves porak, solves porak, so Isus.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोया जेबेदेवाच्या पुतांची आवय जेजू सोडशी आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कोडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें तुका कितें जाय तिणें म्हणलें ह्या म्हज्या दोगां पुताक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय जेजून परतीबाळ केलो कितें मागतात तें तुमीच नकळत हांव पियेतलो त्या पिवण पात्रांतलें तुमच्यान पिवंक जायत ताणें म्हणलें होय जाता ताणें तांकां सांगलें म्हज्या पिवण पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना बगर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावाचेर तिडले पूण जेजून तांकां आपणा सोरशीं आपोवन हाडून सांगलें ओन भावार्थ्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पोतबी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत तुमचे मदें तशें जावचें न्हय तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता भावां भयणीनो खालती सादी आनी बक्षणे दिवप एक क्रिस्ती हें तत्व जें जेजू आमकां शिकयता आनी तातूंतल्यान वाडूंक आमकां आयचो विशय उलो मारता एक काणी एक मुयेची आनी एका सुकण्याची न्हंयचे देगेर एक झाड आसलें आनी त्या झाडाच्यो खांदयो न्हंयचेर अश्यो पातळून आसल्यो फळां जाल्लीं पिकलेलीं आनी मूय तें फळ काडून खावंक वेता आनी तें फळ खाता आसतना तूं एक सुकणें पावता आनी तेंवूय तेंच फळ काडूंक सोदता आनी तेन्ना ही मूय हे सुकण्या लागीं झगडटा आनी म्हणटा वेता तूं रोखडेच येता हें फळ म्हाका दी खावंक आनी ताणें चोंच मारली देखून ते मुयेन ताका म्हणे तूं वचनाय जाल्यार हांव तुजे चोंचेक घांस मारतली आनी ती अशें ताच्या लागीं उलयता आसतनाच तिची तोड चुकता आनी ती पडटा आनी सकला न्हंयत पडटा ती बुडटा हे सुकणें ती मुयेची गोत पडून आपणाक कितें म्हणा तें विसरून थंयचें पान मोडटा आनी ओडून ते मुये लागसार उडयता मुय त्या पानार चोडटा आनी वांचता सुकणें आपूण वेता बरी कोरणी बरी चाल बक्षण्याची चाल सुकण्यान मुये सवे गेली आपले उपकार मानून घेवंक आनी आटोवंक ते आनी रावले ना उडून गेले हे मनजाती देवाची रोचनाय आमकां अशें जायतें शिकयतात आयचो विशय बी आनी आयची वाचपाय आमकां तें सांगतात जेजू सोबे एक खालतिकाय पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जेजू देवाचो पूत जावनूय आपलें व्हडपण ताणें धरलें ना एक चाकोर कसो तो जियेलो
दिवसूर व्हड सगळें ताची स्थान आयला आनी तो जर एक चाकर कसो जियेता आपलें व्हडपण सांडून हातूंतल्यानूच देव आपलेच जिविताचे चाली वरवीं आमकां असल्या खालतिकायेचे चाल आपणावंक आमकां शिकयता. आनी जो मनीस खालतो तो अदीक उक्तो. ताचे सवें दुसऱ्याचें बरेपण आयकूंक आनी देवाच्या उतराच्या बरेपणा वरवीं आपलेंच जिवीत भितरल्यान तान बदलूंक ताची उर्बा. आनी देव असल्या उक्त्या मनांत सुफोडाय दिता. शुभ वर्तमानांत देवाच्या पुताची आमी गजाल आयकुल्या. तांची आवय तांकां व्हडले जागे सोदता आनी जेजू म्हणटा जें पात्र हांव पिवचें आसा तें तुमच्या लागीं जातलें मू. आनी ते म्हणटात वय. ताका घोडे जेजू कसल्या पात्राची खबर करतालो हें पूर्णपणी समजलें ना जायत. कित्याक तांचें मन व्हडपणाचेर आसलें, जागे सोदपाचे, पदवी सोदपाचे. आनी जेजू म्हणटा म्हजी पदवी इतलीच, पांयां इतली ल्हान जावपाची आनी पांय धुवपाची. कित्याक हांव सेवक जावंक आयला, सेवा घेवंक न्हय. आनी हे ओदीक बजरे भाशेन समजूत आनी ही चाकरी करप कितें तें घडत तेन्ना म्हजें पात्र कितें तें तो अदीक समजतलोय. आनी जेजूचें पात्र कसलें, जें कितें ताणें कुर्सार आपलें बलिदान संपूर्णायक पावयलें तें आमी समजूंक जाय. जांकां ओ जाणी ताका कुर्सार खेळायलो तांकां ताणें कुर्सार तान बक्षिले. बापा तांकां बगोस ते नकळत कितें करतात ते. जाणी जेजूक कुर्सार चडयलो तांकांय ताणें कोनवाडाय दिली. जे कोण कुर्सार रावून ताचे हेबळाय करताले आनी उपरांत आपली चूक ओळखून ताणें म्हणलें तूं वैभवान येतलोय तेन्ना म्हजो गुडास कर, त्या चोराक ताणें स्वर्ग दिलो. आपूण दुखवता आसतनाय, आपूण कश्टवता आसतनाय जेजूक बोड जालें, तांक जालें, दुसऱ्याच्या दुखांत वांटो घेवंक, दुसऱ्या सवें मोगाळ जावंक आनी बोगसणी दिवंक. हें तें जेजूचें पात्र. हें पात्र पिवंक, बोगसण्यान, मोगान, आपुरबायेन ह्या असल्या पात्रांत भितर सरूंक जेजू आपल्या शिसांक सांगता. हें पात्र सोंपें न्हय. जो कोण म्हाका तोपता आनी मारता ह्या व्हडव्हड्यांनी दुसऱ्याचें बरेपण पळयोवंक जें बोड जेजूक मेळ्ळें हें देखिवंत. आनी जिजवास असलें पात्र पिवंक आमकांय तयार जावंक आपयता. आनी हें पात्र पिवंक आमी खालती जावंक, आमी सेवक जावंक गरज. कित्याक हातूंतल्यानूच आमी बोगसणे दिवपी जाता. आनी आमी जर उक्ती नाव आमी बोगसणे दिवपी जायना तेन्ना आमी निबा सोडीत रावतल्या दुसऱ्यांचेर बोगलांडां घालूंक, दुसऱ्यांक गुन्यांवकारी करूंक, दुसऱ्यांक कला उडोवंक, दुसऱ्यांचे अशोकतायेचे व्हडले इमारती बांदूंक. पूण आमी जर खालती उक्ती सेवकां तेन्ना दुसऱ्यांक आमी कितें बरें करचें, आमी कशें बरें करचें हो जातलो आमचो हुस्को. पवित्र सभा आमकां हे परिशदेच्या मनांतल्यान हें शिकयता. आमी जर दुसऱ्यांक बोगसणे दिवपी जातल्या, खालती जातल्या, आमी दुसऱ्याक आयकुपी जावंक जाय. आमी जेन्ना दुसऱ्यांक आयकता तेन्ना आमीच दुसऱ्याच्या बरेपणांतल्यान आमचें जिवीत अदीक समजूंक पावता. दुसऱ्याच्या दुखांतल्यान आमी तांचें दूख समजूंक पावता आनी अशी आमची चाल वेगळी जाता. आनी आमची चाली वरवीं पवित्र सभा वेगळी जाता. पूण आमची जर चाल विंगास घेवपाची, दुसऱ्यांचेर फॉर्मोणां मारपाची, दुसऱ्यांच्यो चुकी काडपाची तेन्ना खऱ्यांनीच आमी क्रिस्ती भावार्थाची शिकवण समजल्या काय, पवित्र सभा आमकां कितें शिकयता तें आमी जाणव काय, जेजून कितें केलें हाचेर आमी नियाळ करता काय, हे कितले विचार आमच्या मनांत उरतात. आग्नेल जाच्या भाग्योनपणा बसत ताका आल्ताराचो मान मेळूंक आमी तयारी करता आनी हे मिसांत आमी तेंच मागता. तोय बी खालतिकायचो मनीस जालो.
कुमटा आसतना ताकाय गातकी करूंक ताचेर गुन्यांव तापूंक आयिल्ल्यांक ताणें मोबाळ्यान घेतले आनी बोक्षण दिवन धाडले. तोवूय आपल्या जिवितांत राग धरपी न्हय, पूण दुसऱ्यांच्या रागे सुत्रांनी लेगून ते कितें सांगूंक सोदतात तें समजोवपी जालो आनी देखून ताका बोक्षण दिवंक तितलें आगोड जालें ना. आमी बोक्षणेची मनशां जावया. जी कोण आमचेर वायट उलयतात, आमच्यो वायट खबरो करतात, आमकां दुखयतात, असल्या मनशांक आमी समजूंक जाय आनी आमी तांकां बोगसूंक जाय. आनी असल्यांक जेन्ना आमचें काळीज उगडून दिलेल्या तेवूय आमच्या काळजांतली मोवाळाय अणभवतली आनी बोगसणें घेतली. आमचेर विरोध आसल्ल्यांक आमी बोगसूया. दुसरे सुवातेर जेजू देव जावनूय कालतो जालो, चाकर कसो जियेलो. चाकर जावप, दुसऱ्यांची सेवा करप म्हळ्यार आमचो दर्जो सांडप न्हय. आमी तितलेच ओदीक दर्जेवंत जाता कित्याक आमचें व्हडपण हातूंतल्यान दिसता. आमी आमच्या घरांत घोडे पिडेवंत आसूं जायत, आमचे शेजाऱ्या घोडे गरजेवंत आसूं जायत. आमी असल्यांक पावता, आमी तांची मोगान आपुरबायेन सेवा करता, हातूंत आमचें व्हडपण कालती चाकरे वरवीं दिसता. आमी कालती चाकरे वरवीं आमी व्हड जावया. आनी तिसरे सुवातेर जेजू आपूण सेवक जालो आनी सेवक देखून ताणें आपलें पात्र जबाबदारेन घेतलें. आमचे जिवितांत आगुडो येता तेन्ना तांचेर शीण करूंक न्हय, हाका ताका गुन्यांवकारी करूंक न्हय, पूण परतें जाल्यार काळजाचे मोवाळेंतल्यान दुसऱ्यांक बोगसूंक आनी बोगसणेचे चाली वरवीं जेजूचे गवाय जावंक आमी मागुया. एमीस आमकां असली चालीक बळ आनी आदार दिवं. सुगड्या आमी उबी रावया. खालती आनी बोगसणें दितेली मनशां जावंक सगळे आमचेरूच जायना पातयोंक आमकां देवाचोय आदार जाय. विस्वासान आनी बाबार्थान हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमचो पाप साहेब, बिस्ब साहेब, यादनीक आनी मोटवाशी मान्यवंत आग्नेला भाशेन काल्तिकायेचे आनी बोगसोण्याचे मनीस जावन मुणयारपणाची सेवा करूंक आनी आमकां सदांच भाग्यवंत जिविताचे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या वडिलांनी आनी तशेंच दर एका नागरिकान मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन काल्तिकायेची आनी बोगसोण्याची तत्वां पयलो आनी वयलो जागो दिवंक बापा लागीं मागुया. यार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताची देखींतल्यान आनी काल्तिकायेच्या मनशांक जावंक आमकां वायट करतल्यांक बोगसणें दिवन इश्टागतीन जियेवंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. यार बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या गोरजे वतांक ओनीत सोंसतल्यांक आनी निराशी जाल्ल्या भावा भयणींक बुजवण न्हीद
आनी गोटाय दिवंक आमकां उदोर काळजा मनाची कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. मान्यवंत आग्नेल काल्तिकायेचो आनी भोगसोण्याचो मनीस जावन जियेलो. आमी ताची देख घेवन तो जियेलो ती तत्वां आपणावन देवाचें भोगसोणें जोडून घेवंक पावूं आनी ह्या वरवीं मान्यवंत आग्नेलाच्या 7 कोरोनाचो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूट कर. बोमोगाड बापा किरकोड आमची मागणी आमच्या फुड्यान दवरल्यात. कोनवडेन आमच्या मागड्याक कांदी आनी आमचे चालींतल्यान आमी खालती ल्हान आनी बोगसणी दिवंक पावूं. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेचे वेळार तुज्या पुतान शिसाचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर्व मोडयाऱ्यांक खालतेपणी दुसऱ्या पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून तुका भेटूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ते सर्वेस्पोराक आयुपात. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी शासनीक कराराचो परब यादनीक कसो मागलोय. हे ताचें एकूच यादनीकपण पवित्र सभेंत चालू आसचें म्हूण जाणवयन आनी मोगान तुवें निर्मिलें. आपणालोले पुर्जेक जेजू राजकी यादनीकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विचून काडटा आनी अशें ते हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुण्यारपणांत भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणीचें बलिदान आपल्या नांवान न सरूंक आनी तेच बरोबर आपलें पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो आमकां मुण्यारी नेमता. तुजे पवित्र पोरजेक मोगाचे देखीन चलोवंक, तिका तुज्या उतरान पसूंक, संस्कारांनी तिका गोट करूंक तो तांकां आपयता. बापा, तुजे सेवे चाकरेक आनी तुजे पुर्जेचे सोडवणेक
तांणी आपलें जिवीत भेटोवचें आनी तेच बरोबर जेजू सारकें वाडून तुका भावार्थाची आनी मोगाची सदांच तांणी गोवाय दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळे देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 dolbarazzo, dolbarazzo, solve sportu, Konkani, संसार पडल्या तुझ्या वैभवान, उसळी तुका सोय सोय, solve sporaची नावी. Usorgi, tuka soy soy. बापा, करोस पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रगताची खावच. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत आतकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोठ पोर गोठुया. Tudzia kusa, ali purorci von poravurvi, Novena kasoro insomnia, संसाराच्या सुरवंडारा आमची सुरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सुडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादलिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटजोडीत मुखार वडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी हे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन तूं दवरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tia Gesù vorfi, Tia Gesù sangata, Tia Gesù tai, Povitratmiancha ek podat, Surv podvedar baba, Survundonani voibov duka,
सासनाच्या सासना. जेजू आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थो धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझें राज आमकां आमकां येवं, येवं, तुझी तुझी खुशी खुशी स्वर्गांत स्वर्गांत जाता जाता तशी तशी संवसारांत संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितान सोंस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकांचे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें जदूर दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रिती मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे आकार दिले. आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे आकार दिले. आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे आकार दिले. आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज कूड आनी रोगोत आमी शोंग वेता ती आमचेर जोडटी आनी कास धाडिन आसा, पूण तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शिडी हो जिवो जेसू जो खालती चालींतल्यान बोगसणी दिवंक शिकलो आनी बोगसण्या वरवीं मोगाक आनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक जैती वन करून दिलो. होच जेजू आमचे काळजांत येता. आमी खालती जावं आनी बोगसणी दिवंक शिकूं. ताका शिवंक तयार जाल्या ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. Magna Jivi, now
Jesu, Ali potwy, Duże Bogu, Magnacie wir, Namor Jesu, Ali potwy. Jesu, una corsa, della putih, della paglia, Tololo, rucatando, piccolo, curisando, Tololo, rucatando, piccolo, curisando. Duże Bogu, Magnacie wir, Namor Jesu, Ali potwy. Duże Bogu, Magnacie wir, Namor Jesu, Ali potwy. जेसू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजुताई ल्हानवीक मनशां जावंक भोगसणे दुसऱ्यांक दिवंक गोठाय मागुया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सुर्गींच्या खाणा आनी पिवणान दादोशी जावून दिनवाशी काळजान तुका आमी हे प्रार्थन करता. तुझे पवित्र सभेचे सर्व मोडयारी तुझ्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देगीवोन परगोटणार जावून तुका बापाक महिमा दिवू आनी समेस मनशांक तुजी सोडवण पावू. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. हे मीस बोगतीन सोमोरमतल्या पाद्री आल्फ्रेड वाज बाती फिरगोजीच्या पादविगाराक तशेंच पाद्री जॉर्ज पाजी फेर्नांडीस बातींचो तुमकां आमचे काळजांतान दिनवास आमी आठयता. मान्यवत आग्नेलाचे पवित्र ह्या दोंगराचेर ज्यो मागण्यांचे उलोवप जो जाता तातूंत तुमचो जायतो आदार सहकार तुमी आमकां दितात. हेच कारणाक लागून फादर आग्नेल तुमचेर, तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या फिरगोजकारांची आयिल्ली आसात तांचेरूय उपोड बेळसांवां घालची म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो केरीत इंतेसांव पासत मिसां तुमच्या ऑफिसान दिवंक जाता. पिडेस्तांचेर मागणे आयज ह्या मिसा उपरांत हांगाच जातले. कुमसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री तुमच्या सेवेक आसात. वावराडेचो इश्ट तशेंच फादर आग्नेलो स्कॉल
ही कोंकणी भाशेन न्यूज पेपर आनी इंग्लीश भाशेन मॅगझीन जाचेर पाद्र आग्नेलाच्यो घडलेल्यो मिलाग्र्यो वो पिलार संस्थेचो मिशनरी वावर वो कातोलीक खबरो आमी छापतात तो तुमी सबस्क्रायब करच्यो म्हूण आमची खालती मागणी. एक नवी सीडी पाद्र आग्नेल आमच्या इश्टा भायर सरलेली आसा, तुमी ती घेवची म्हूण आमी मागता. तशेंच 2024 वर्साचो इंग्लीश तशेंच कोंकणी बायबल डायरी बँडस्टँडांत आनी पुस्तक शाळांत विक्रेक आसात. इश्टानो, नोव्हेंबराचे 17 सकाळीं 10:30 वरांचेर मिसाक किरीत पिडेवंता पासत आमी हे मीस भेटयतल्या. तशेंच पवित्र साक्रामेंताची बुजवण, पवित्र तेलाची माखणी आनी डिलिव्हरन्स मागणे आमी कोत्तल्या. दनपारचे सुमार 12 हे सोंपतले. मुखेल याज्ञीक पाद्री कायतान दोरादो पादविगार बिचोलींचो ही सगळी 1.5 वरांची सेवाधर्मी कार्यावळ चलयतलो. मानेवंत आग्नेलाक संतांचो मान मेळोवंक मागोवंक आमी नोव्हेंबराचे 17 नोव्हेंबर हांगासर नायट विजील आसतले. रातचे 9 वाजता ते सकाळचे 5 वाजता पर्यंत. आनी हे नायट विजील ब्रदर एडमंड एसोसिएशन ऑफ क्रुसेड्स फॉर जीजस एंड मेरी हांचो पंगड चलयतलो. मोगाळ इश्टनो, ह्या जाग्यार जायत्या जाणांक बरेपण मेवलेलें आसा, कित्याक पाद्र आग्नेलाचे उदेशी मागलेले देवाचे उपकार ताणें अणभवलेले आसात. आयज बॅप्टिस्टा मार्टिन सांताक्रूजचो अशें परगटूंक लायता. हांव पिलार 7वेक ते 10वेक पर्यंत सेमिनारींत आसलो तेन्ना मानेवंत आग्नेलाची भक्ती पिलार हांवें अणभवल्ली. 2007 वर्साक म्हाका मायेस्टेनेक ग्रेविस दुयेंस जालें. म्हजी अस्वस्थताय आयली आनी म्हजे मसल्स रोखडेच ओसोग जाताले आनी रोखडे हांव दुयेंत पडटालो. हुंकली जोर म्हाका येवंक लागलो. म्हजी परिस्थिती सामकी गंभीर आसली. हांव सारको ओसोग जावन पोट आनी फाट एक जाल्ली. खाटीर एक मेलोली कूड कशी हांव आसलो. एका वर्सा भितर ICUंत हांव 10 फावटी तरी एडमीट जाल्लो. वखदां घेवन बेजार जाल्लो. निमाणो जेन्ना म्हाका हॉस्पिसियोच्या ICUंत घालो तेन्ना हांवें निर्णय घेतलो आनी घरकान्नींक सांगलें हांव आनीक वखदां घेवचो ना. 2017 पर्यंत सोबार दुयेंसाक हांव सांपडलो. पूण पिलार येवन मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन मागोत रावलो म्हाका पेकोवणी दी म्हणून. आनी केन्नाय साक्रिफिसाच्या मनान पिलार लोकांचे टॉयलेट पर्यंत हांव गुप्ती धुवूंक लागलो. शेवटाक देवान म्हजी मागणी आयकली आनी 2017 वर्सांत हांव कुडीन मजबूत जायत गेलो. आनी गायज 2023 कांयच वखदां घेनासतना म्हाका पूर्ण पेकोवणी मेवल्या. मानेवंत आग्नेलाक हांव दिनवाशी म्हजे पासत देवा मुखार मजत केली म्हणून आनी ताका विघ्नूत साताचो मान मेळो म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टनो, भावार्थान केलेले मागणे आनी भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. आयज आमी आमचेय कोश्ट, आमचेय प्रोश्ट, आमची दुयेंसां घेवन आयलेली आसात. हे सगळे देवा फुड्यान घालून पाद्राग्नेच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. आनी आमची पासत मागतना इश्टनो, जायत्या लोकांनी तांचेय पासत मागूंक लायलेले आसा, तांचोय उगडास करुया. सायबा, आमची काकलूत कर म्हणून पाद्राग्नेच्या मजतीन आमकां आशिर्वादान भर म्हणून आमी दिमेर पडोवन ह्या पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. घडटा ताणी दिमेर पडची. आमी आतां नोवेन सुरू करता. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरुचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण
तुका दिन वाचतां आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे उजवाडान मानयोन आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतां. तशें जाता मानयोन आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोत जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान माग. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानयोत आग्नेलाक बागयोदाचो मान मेळोवंक मागणे. सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. उगणीत काकुतीच्या देवा सोडपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागतां. वळा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानयोत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची उगोड परगोटणी उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. वचून यात. काल्तिकायेन जेवंक आनी बोगसण्या वरवीं मोगाचे संबंद जोडूंक तुमकां धाडटा. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद आतां आमी दितले. खास मागणी आमी करतले. तर कोणाक हो आशिर्वाद जाय तांणी मुखार येवंक मागता. ह्या आशिर्वादाक आमी थोडो वेळ दोळे धांपून तयारी करुया. आमचो सुर्गीचो देव आमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूंक सोदता. उदीक करून आमचे गायल्ली कूड आत्मो आमचें गायल्लें मन तो पेकोवंक सोदता. व्हडा भावार्थान आमी हें दर्शन देवा कडल्यान घेवया. तो आतांचे आतां आमकां पेकोवणी दिवंक सोदता. आनी कांय जाणांक थोड्या दिसां भितर म्हयन्या भितर ती पेकोवणी दितलो. हो आमचो विस्वास धरून आमी जेजूची येवया. पाद आग्नेलाक मानेवोद आग्नेलाक ताचे मोजूतीन आमचे पासत मागूंक आमी लावया. सगल्यांच बुडवे हे वेळार तुमचो भावार्थ पळोवन तुमी लालेतात ती पळोवन हे वेळार ह्या जाग्यार आयिल्ले आसात. तेल घेवन तुमकां मागूंक ते सोदतात. उक्ती करात तुमची काळजां. उक्ती करात तुमची मनां. उक्ते करात तुमचे पिडेन
सांपडलेले कुडीचे सांदे आणि लावून दी देवाक हात. जेजू पेकोणेचो हात तुमकां आनी बेगीनूच तुमी बरी जावन. जायतीं जाणां आमची भाव भयणां हॉस्पिटलांनी आसात, कोश्टवतात. एक आमचो पिलारचो फादर, ताचें लिवर पिड्ड्यार जाल्लें आसा, ताका सर्जरी आसा. ताचे पासोच आमी केरीत भाशेन मागुया. आनीक एक आमचो भाव रोजारियो रिबेलो कारण जालें, सो सिरियस ऑपरेशन ताका आयज आसा. 5 दीस जाले तो क्रिटिकल आसा. तुन्या देवा ह्या आमच्या भावांचेर भयणांचेर तांच्या कुडींतलो कॅन्सर, तांच्या कुडींतले हे सगळे दुयेंसाक लागून जाल्ले गावे, डायबिटीज, प्रेशर, आर्टरीज ब्लॉक जाल्ले आसात, तिमियो झोरलेल्यो आसात, फाटीचो कोंडो मोडला पडला. जायत्या जाणांची विश्ट पिड्ड्यार जायत वेता, ग्लावकोमा जाल्या. जायत्या जाणांची आंग होरपता, वेळा वेळार आस्मा जावन जायत्यांक सुस्कार घेवंक त्रास जातात. हांगासर जायतीं भुरगीं आसात. दोन देवा तांकां हात लाय, तांची जल्माची दुयेंसां पिडा काडून उडय. हो गायल्लो लोक भावार्थी पिडेक सांपडलेली ही आमची भाव भयणां ह्या वेळार हांगासर तुजे आशिर्वाद घेवंक उक्त्या मनान उबी आसात. प्रितीच्या भाव भयणांनो, सगळ्याच्या जिवितांत कोश्ट, पिडा, आटे बिटे, दूख आसाच. कोश्ट आनी पिडा आमच्या जिवितांत येतोच आमी भियेता. पूण आमचो भावार्थ आमकां घोटाय, बरोवांसो, धीर आनी आदार दिता. आमचेर आयलोलें दूख काळजीदारपणी घेवंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक लेगून भायर रावंक ना. ताका ह्या संवसारांत सोंसचें पडलें आनी शेकी कुर्सार मरचो पडलो. आमच्या कोश्टांत जेजू आमच्या बरोबर आसा. आपल्या जिव्या उतरा वरवीं तो आमकां घोटाय दिता. ताचें उतर आतां आमच्या जिवितांत एक नवो उजवाड हाडूंक सोदता. हेंच मनान दवरून देवाचें उतर आमी आतां आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उरपोंजी ताच्या फाटल्यान गेल्यो. ओचितूच एका कडकाराल लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय, म्हाका जाय, नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तो कडकार भावार्थान जेजू गुलो मारता, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. मुंगे म्हजी खुशी न्हय, पूण तुजी खुशी जाल्यार म्हाका बरो कर. आमी त्या कडकारा वाचेन भावार्थान जेजू उलो मारुया. हे वेळार काळजाच्या उमाळ्यांनी खोलायेन तावन उलो मारुया. भावार्थ आमचो जागोवया. जेजू आमचेरूय आपलो हात दवरून आमकां घोटाय दिता, आमकां आपले कुरपेन आनी मोगान भरता. निकतेंच आयकल्ल्या उतराक आनी आमचे काळजाचे ओतरेक एक करून देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. म्हणून सर्वेस्परा, म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी म्हणुया. सर्वेस्परा, म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. म्हज्या ह्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विणवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना बेगीन म्हाका पाव. व्हडल्यान म्हणुया, सर्वेस्परा, म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. धुंवरावरी म्हजे दीस वेतात उबून, उज्या वरी म्हजे आडाव येतात लासून,
काळीज म्हजें तोंडावरी बावलें उणो खावंक लेगून रूच ना आस्कार सुस्कार सोडून सोडून हाडांक लागल्या खार व्हडल्यान म्हणुया सर्वेस्परा म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी आशिर्वादाचे मागणे मोगाळा जेजू तूं सगल्यांक बरें करीत आनी सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता या तुज्या पिडेवंत तशेंच अडचणीक दुखी कोंतींत प्रश्नांत आसलेल्या भाव भयणीचेर आनी हांगा जमा जाल्ल्या सोबार सुपुल्ल्या भुरग्यांचेर जी जल्मांतावन कोश्टवतात उलोवंक जायना दिश्टी पडना चलूंक जायना तांचे कुडीचे सांदे बंद जाल्यात तुजो मोगाचो आशिर्वाद तांचेर घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तीरपण तांच्या दुखी कोंतींनी सोंसणीकाय दी ह्या तुज्या पिडेवंत परत परत दुयेंत पडटल्या भुरग्यांक कोश्टवतल्या ह्या भाव भयणाक तुज्या उजव्या हातान उठोय किरीत भाशेन उत्तर पिरायेर पावल्ली आमची आवय बापायां जाणटी हांगा आसूं घरा आसूं ऑनलायन हे मागणें पळयतात तांकां तुज्या उजव्या हातान उठोय आनी देवीक बळान थीर कर तुज्या मोगाचें वखद लावन तांचे घाये पिडा पेकोय तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी तुजे उपकार मेळून ती एक दीस तुजी वाखाणी करूं तुजो जेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आतां आमी आशिर्वाद दितले मातशे आतां फाटल्यान वचात तुमचे मदेकोत आमी येतले